मोगाच्या भावान आनी भयणो, आयचीं वाचपां आमकां एक बरी शिकवण दिता ती म्हणल्यार भोगसण्या वयर. आनी आमी पयले वचपासून आयकलां राग आनी क्रोध हो मनशाच्या जिवितांत आसल्यार मनशाचें जिवीत बरें चलना. राग आनी क्रोध मनशाक कसले दोशेर पावयता काय, वो राग आनी क्रोध मनशाच्या जिवितांत आसल्यार आमकां कसले परिणाम जातात काय ते आयचीं वाचपां आमकां दाखयतात. पयलें म्हणल्यार राग घेवन जियेतलो मनीस देवा मुखार मानवना. मोगाच्या भयणीनो, आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आयकतात कीन आनी एबेलाची आमी काणी आयकल्या. कीन सदांच एबेलाचेर रागार जातालो, कित्याक ताचें बोली देव मानून घेना आसलो देखून, आनी तो ताचो जीव काडटा, तो रागा बरी जाता आनी तो रागार म्हणून देव ताचें मानून आसलो. हेंच आयचें वाचपां आमकां दाखयतात. जेन्ना आमच्या भितर राग आसता, क्रोध आसता, आमकां देव मानून घेना. राग येवन जियेतलो मनीस मनशाचो जीव कसो काडचो तेंच चिंतता. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमच्या मतींत आमच्या काळजांत राग आसा, आमची चिंतना, आमची भावना, आमची वागणूक देखून बरी जायना. आमी सगळें वायटूच चिंततात. एक नॅगेटीव एनर्जी कशी आमच्या जिवितांत येता आनी आमी ती नॅगेटीव एनर्जी दुसऱ्यांक पावयतात. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, मनशाच्या जिवितांत तरी राग इतलो आसा जाल्यार त्या मनशाकूच न्हय ज्या कोणाक राग येता ताका, पूण तें सगळ्यांचेरूच परिणाम येता. म्हणजे ताच्या घराण्याचेरूय बी. कोणूय एकलो आमच्या गांवांत तरी एक मनीस आसा जो रागीस्त आनी दुसऱ्या कडेन झगडी करपाचो, आनी ताची घरची गोडी बरी, पूण त्या मनशाक लागून ताच्या आख्या घराचेंच नांव पिड्यार जाता. ह्यो जावन आसात थोड्यो परिणाम. आमी तर रागांत आसा जाल्यार आमी पातकाचे गुलाम, पूण आमी तर बरे भाशेन जियेतात. दुसऱ्यांची भोगसणें दिवंक जियेतात जाल्यार आमी दुसऱ्यांक भोगसणें दिवंक पावतले आनी बरेंपण शिबडावंक पावतले. हेंच आयज जेजू आमकां शिव वर्तमानाकूय दाखयता. मोगाच्या भावान भयणो, आमचेर कोणू वायट करता, आमचेर कोणूच धुमाळे हाडटा, कोश्ट हाडटा आनी आमचेर कोणूच नाटकायता जाल्यार आमकांय राग येतलोच आनी फुडाराक येतलोच. आनी जेजूकूय आमच्या सोम्यांत जेजूकूय येयल्लो जेन्ना ताणें देव मंदिरांत ते कोण विकतात तांकां पळयलें तेन्ना ताकाय राग येयल्लो. मोगाच्या भावान भयणो, घोडी पयत पुस्तकांत जुदास जो जेजूक विकून दिवचो आसलो तें घोडी ताचेर घोडी सांगलोलें ना आसतलें. घोडी जेजूकूय ताचेरूय राग येयल्लो आसतलो. आपुणूय विचून काडलोलो आनी आपणाकूच ताणें घात केलो अशें म्हूण जेजूकूय येयल्लो आसतलो, पूण पयत पुस्तकांत घोडी बरोवंक ना. मोगाच्या भावान भयणो, जेजूकूय आमच्या सोम्याक राग येयल्लो, पूण ताणें हो राग आपणाचे जिवितांत ताणें रागान चलोवंक ना. ताणें भोगसण्याचो मार्ग चलयलो आनी हेच भोगसण्याचो मार्ग तो आमकां आयज शिकयता. हे धाकटुले वपाऱ्यांतल्यान शिकयता. हे वपाऱ्यांतल्यान आमकां जायती आयज शिकवण मेळटा. आयज जेन्ना पेद्रू जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, सायबा, हांवें म्हज्या भावाक कितले फावटी भोगसुचें? 7 फावटी लेगून? मोगाच्या भावान भयणो, जेजू ताका उतर दिवन म्हणटा 70 फावटी 7. म्हणजे आमच्या भोगसण्याक लिमीट ना, आमच्या भोगसण्याक शीम मेरना. जेन्ना आमी भोगशिता तेन्ना आमी उक्त्या काळजांत भोगसूंक जाय. तें अशें चलोवंक फावना. तुवें म्हाका 2 फावटी भोगशिला देखून हांवूय तुका 2 फावटी भोगशितलो अशें म्हणून. हें केल्यार आमी कांयच बरें करूंक पावचें ना. दुसरें म्हणल्यार आमी ते वपारींत आयकता तो चाकूर हात पांय पडून दोनूय लागीं मागूंक लागता. मोगाच्या भावान भयणो, तो मागता खरो, पूण मागीर वचून आपल्याच बाराबरच्या चाकराक तो ताचेर राग धरून ताची घुमटी पिडूंक लागता. हें दाखोवंक सोदता की मोगाच्या भावान भयणो, आमी कितलें आमचे कालती जावन आनी भोगसणें मागीत
देवा लागीं पूण आमच्या काळजांत तरी राग आसा जाल्यार आमी हे भोगसण्याचेर देवाच्या भोगसण्याचेर आमी धांपणे घालतात. मोगाच्या भावान भयणो, हांवें पयले म्हणलां ते भाशेन हे वेपारींतूय आमकां आयकूंक येता. तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, बायलेक भुरग्यांक आनी असलें नासलें विकूंक रीण फारीक करूंक पर्यान ते चाकराक ताणें बोणकुणींत घातलो. मोगाच्या भावान भयणो, आमी जेन्ना भोगशिनात, आमच्या बाराबरच्या लोकांक भोगशिनात, आमच्या भावा भयणांक भोगशिनात, तेन्ना आमी आनी आमच्या जिवितांत राग आसा तेन्ना आमकांच न्हू पूण आमच्या सगळ्या घराण्यांचेर तें सगळो परिणाम येता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या दिसाक नियाळ करता आसतना आमी जेजूकूच चिटकून रावूंक, जेजूचे हे शिकवणीचे मार्गार चलूंक आमी वावरुया. आयज दुसऱ्या वाचपांत सा पावलो म्हणटा, आमी सोम्यान आमकां जिखून घेतल्यात. आमी तर जेजूचींच जाल्यार आमी जेजूचे शिकवणेचेर आदारून आमचें जिवीत सारुया. आनी घोडी आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत आमच्या भावा भयण्याक कोणाक आमी दुखयल्यांत वो आमकां कोणें दुखयल्यांत ताका आमी भोगसणें मागूंक आनी आमी तांकांय भोगसूंक आमी तांचो नियाळ करता आसतना तांचो उगडास करुया. घोडी आमच्या जिवितांत जायतीं जाणां कडेन आमी उलयनात आसतलीं पूण आयज तें आमी जेजूच्या हातांत घालुया, जेजूच्याच हातांत आमी समर्पुया आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक आमी वावरुया. आनी हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया, ही भोगसण्याची कृपा. हेंच केल्यार आमी मुखार वचूंक पावतले आनी आमच्या जिवितांत शांती येतली, समाधान येतलें. हेंच करूंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वावरुया.